सुरवातेक गायन करूया 830 पेज 15 आमी तिसरो श्लोक गायतलो. Sorves morak makanan bawa poidino devaचे नाव काढा सगळ्या परसानो Sorves morak makanan bawa poidino devaचे नाव काढा सगळ्या परसानो दोगोळी आमी ताचो शेळ्यो Muy pasan soron सांभाळल्यो ताची मुखारल्या तो आमचो देव आमी ताचो लोक ताची पोरसा सर्वेस कोराक माखाना बाबा पयलीनो देवाचे नाव काढात सगळ्या परसानो Sorves korak makanan bawa poidino devaचे नाव काढात सगळ्या परसानो. आयशा मिसाच्या वरदान किर मागुया मारिया क्रास्टो आणि कुटुंब तांच्या बसत या मिसाच्या वरदान ते नोवेनांत आमी मागुया. तशें आमी मागुया सगळीं आमच्या बादेची कुटुंबां तांच्या इतिहासा पासत ह्या आयच्या नोवेनांत आमी मागता आसतना सगळीं आमचे बादेची भाव भयणां तांच्या इतिहासा पासत जी आमची कुटुंबां बादेची आनी जी कुटुंबां दुसऱ्या स्टेटींत गांवांत आसात जावं परदेसांत फॉरेन कंट्री रावतात सगळीं आमच्या बादेच्या भाव भयणांच्या इतिहासा पासत ह्या आयच्या मिसाच्या वरदांत तांचे पासत तांचे बरी भलायकी पासत आयच्या मिसाच्या वरदांत आमी मागुया. बाबाच्या आनी पुत्राच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन Amen. आमच्या सुमेन क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळ्यां सूं तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भाव भयणो आयज जावन आसा निमाणें नोवेन आनी आमी ह्या नोवेनांत आमी भाग आमी घेतला वांट आमी घेतला आमच्या गौरवेंत रावन हे नोवेनांनी ह्या मिसाच्या वरदांत आमी वांटो घेतला. आमी आमच्या सायबी लागीं आमी मागलां आमच्या इतिहासांत घेवन आमची कुटुंब कशें गौरवेंत रावन हे मीस आमी आयकतालीं आनी जायते इतिहासा पासत आमी ह्या नोवेनांत आमी मागलां आसलां आमच्या कुटुंबांनी मागया सायबी लागीं आनी आमकां खात्री आसा हीच आमची सायबी आमकां फावो करतली जें आमी मागलां तें. आनी जेन्ना आयच्या हे नव्या नोवेनांत हे विशयाचे वयर आमी नियाळ कोत्ता आसतना आयचो नोवेनाचो विशय मारिया बोगसणें दिवन जियेली. मारिया बोगसणें दिवन जियेली. ही वस्तरी मारिया आमची सायबीण माय सदांच बोगसण्याची वस्तरी ती आसली. आपल्या जिवितांत सदांच दुसऱ्याक बोगशिलें तिणें बोगसणें फावो केलें दुसऱ्याक. तिच्या जिवितांत जायतें वायट घडलां आसतलें. आमी पळयता कशे तरेन तिच्या पुताक क्रुस्ताचें मरण फावो जालें. कशे तरेन जेजूक ओकणाची उतरां आयकूंक पडलीं. जेजूच्या जिवितांत जायते कोश्ट येताले जे जेजून जे मनशांक बरें केलें बरें करूंक वावरलो तेच मनशांनी जेजूचे रागात. आनी आयज जेन्ना जेजूचे इतले ओकणाची उतरां हे मनशांनी उलयलीं सायबीण मायन आपल्या काळजांत ती घेवन तांकां बक्षिली. तिच्या जिवितांत जी उतरां येतालीं
पूण हे सायबीण मायन आपल्या पुताक कितलें दूख जावनूय भोगसणाय तांकां फावो केली. तर आमी आमच्या जिवितांत आयज जेन्ना ह्या नोवेनाच्या विशयावेर आमी नियाळ करता आसतना सायबीण मायन भोगसणें दिवन शेली. मारये भोगसणें दिवन शेली आनी मारये आमकांय उलो मारता दुसऱ्यांक भोगसणें दिवन. आमच्या काळजांत जायतो राग आसतलो, जायते आमच्या जिवितांत दूख जालां आसतलें, पूण आमी जेन्ना भोगशितात आमच्या जिवितांत शांती फावो जाता. तरेच नोवेनाच्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक भोगसणें दिवंक सायबिणाचो आदार आमी मागुया. जायते फावट आमी चुकले आमच्या जिवितांत भोगसणां आमी मागुया आनी फावो ते परी वा थंय घेवचे तुवें आमच्या वयसाच्या उदांत आमची पातकां आमी उडकून घेवया. बारोबार आमी म्हणुया, हांव पातकी आनी तुमकां बाबडेंदो म्हजो सगळें सारून सांगता. मनान चिंतून वायट आसलें बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासो मागीर सांगपाक सगळ्यांक दोयता आनी भोगता आनी तुमकां बाबडेंदो म्हजे खातीर आमच्या स्वस्थ देवानी विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. काळजांत ताण दूर दवरतल्यांक भोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सुमया कागलत कर. सुमया कागलत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयला क्रिस्ता कागलत कर. क्रिस्ता कागलत कर. आमचे खातीर विनोदी करच्या तुका देव बापाच्या उजव्याक बसयला सुमया कागलत कर. सुमया कागलत कर. सर्वप्रजा देव आमची कागज आमची पदकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्मेची भलायकी दी आनी भाग्य तांकां मरेचे विनोनीन हे जिणेचे दुखांतले आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमेर जेवता सर्वी तकरो दिव तुजे सभे पयत एकपणान जियेत सोताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, तिराच्या कुंवराक सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुजें काळीज गोरवान भरोन तुवें म्हणलें, हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. जोरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. तूं खरेपणी दानियेला वोन अदीक जाणार. तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती ग्रेस्तकाय एकठायल्याय. तुज्या थेव्यांनी तुवें भांगाराची आनी रुप्याची रास केल्याय. तुजे हिकमतीन वेपार धंदो करून तुजी ग्रेस्तकाय तुवें वाडयल्याय आनी हे ग्रेस्तकायेक लागून तुजें काळीज अदिकूच गर्वान फुल्लां. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय, तर हांव तुजेर पोरक्या लोकांक धाडटां. अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक तुजे उत्तम जाणवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजें वैभव बोश्टायतले. ते तुका एके खणींत उडयतले आनी दर्या सागरा मदें तूं जबरदस्तेच्या मरणा मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय? ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या खुन्याच्या चोपक्यांत सांपडलोलो.
सुनोत करूंक नासलोल्या भाशेन पोरक्यांच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें. देवाचे वडूपकार. सबब गीत घेवया. R38, पेज 196. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना परवासो. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना परवासो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. कारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सडकुडीचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. कारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सडकुडीचो. उद्गार गायन करूया. B9, पेज 25. आमी तिसरो श्लोक गायतले. सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. केले वटे उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचे. आमी वेचावचे खातीर आपूण जालो दुर्बळ. सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेspor तुमचें सोव्यासूं, तुझे सव्य असो. मातया पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. एकदां जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करता तेन्ना विदेशां परी उतराचो बोडबोड करूं नाका. उतरांची चड बोडबोणी करूंक आपले मागणे आयकूंक येतोल्यांक अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारके जावं नाका, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागच्या आदीं तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा सगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशीन स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगसूं तशें आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायट्यांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी भोगशिता जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुक्यो भोगशितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुक्यो भोगशिना जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुक्यो भोगसूचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बापाय तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव ब्रेंदो,
आयज आमी ह्या निमाण्या नोवेनाक सायबीण मांयचें आयज हें निमाणें नोवेन. नोवेनाचो विशय आयज आमी घेतला आनी ह्या विशया वयर आयज आमी नियाळ आमी करतले हांव. आनी आयजचो नोवेनाचो विशय आमकां सांगता मारिया बोगसणें दिवंक जेली. मारिया बोगसणें दिवंक जेली. आपल्या जिवितांत सायमाच्या जिवितांत सदांच बोगसणें आसलें आनी मारिया एक नमुनो आमच्या धर्माक. पवित्र सभेक एक नमुनो सायबीण माय जण एकल्याक आमकां कशे तरेन आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक. जायतीं उदाहरणां आमी पळयता पवित्र पुस्तकां. जेजू आमकां म्हणटा पोत्तून आनी पोत्तून दुसऱ्यांक बोगसूंक. आनी जेजू हेंच आमकां सांगता. आयच्या नोवेनांत आमकां सायमाय उलो मारता आनी जेजू आमकां म्हणटा आयच्या वाचपांत दुसऱ्यांक आमी बोगसूंक फावो. मोगाच्या बावळेंदो एक चित्र पेंटींग आनी पेंटींग आमी पळयता मिस्टिकल नायट. आनी ह्या पेंटिंगाक आमी पळयता जेजू हें चित्र हे पेंटरान काडलोलें आनी हे चित्रांक दाखयलोलें जेजू आपली तकली बागोवन फुडसार एका मनशाक वेंग मारता. आनी जेन्ना हें चित्र पेंटींग इताल्याच्या देशांत फ्लोरेन्स हे गांवांत आसलें आनी उपरांत हो पेंटर हे चित्र हे पेंटिंगाचें तो शिकवण दिता. म्हणल्यार हें पेंटींग कितें म्हूण तो सांगूंक सोदता. हें पेंटींग तुवें आसलें मोगाच्या बाबळेंदो आनी ह्या पेंटिंगाक दाखयतालें जेजू एका मनशाक आपली तकली बागोवन हेंग तो मारता. आनी फुडें हो पेंटर सांगता तो मनीस एक जॉन म्हणलोलो आनी दुसरो एक दादलो. एका दिसा दोगी रस्त्यार चलोन वेता आसतना उशीर रस्त्यार ते पावतात. दोगी उशीर रस्त्यार ते पावतात आनी तेन्ना जॉन हे दादल्याक पळयता आनी दादल्याक पळोवन तो रागार जाता आपल्या कारसान. राग शिजता ताच्या कारसान. कित्याक जॉनाच्या व्हडल्या भावाक ह्या दादल्यान जिवेशी मारलो आनी जॉन ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो रिवेंज घेवंक. हो मनीस ताका पळयता, दिमी घालता, पवित्र क्रुसाचेर काडटा आनी बोगसणें तो मागता. आनी जॉन रागा जाता पयलो पूण उपरांत ह्या मनशाक ताचे दोळे ताका दिसता. तो दोयार जाता ह्या मनशाचेर आनी जॉन ह्या मनशाक बोगशिता. आनी उपरांत जॉन फिरकुशींत वेता आनी जेजू लागीं जी इमाज आसली थंय तो रोजां गुंता आनी बोगसणें मागता जेजू लागीं. आनी हें चित्र हो पेंटर तो पितारता. मोगाच्या बाबळेंदो जेजून हे जॉनाक बोगसिलो. जेजू जण एकल्याक आमकां बोगशिता. जेजू सदांच बोगसणें फावो करता. जायतीं उदाहरणां आमी पळयता. एग्जाम्पलां
आमच्या दोळ्या मुखार जायते तसले व्हडले मनीस कशे तरेन दुसऱ्याक बक्षितात. आमचो सर्गेच जो पाव दुसरो आली जे मनशान ह्या आमच्या बाप साहेबाचेर सर्गेच जो पाव दुसऱ्याचेर फार मारलो ताका बोणकोणीत वचोन ताका बक्षिता. अशें जायतीं आमची उदाहरणां आसात. आमी पळयता खरेंच जो मनीस देवाचो अणभव घेता, जे मनशाक देवाचे अणभव आसता, तो खरेंच जायते ताचें काळीज दुखोवलें आसतलें, पूण निमाणें त्या मनशाक तो बक्षिता. आयज जेजू मातयाच्या शिव वर्तमांत आमी पळयता कशे तरेन जेजू आयज आमकां म्हणटा, तूं संवसारान जेन्ना बक्षिता, देव सगळ्यांच्या तुका बक्षितलो. जेजू आयज आमकां आमच्या बापा हें मागणें आमकां सांगता आनी आमच्या ह्या मागण्यांत हेंच आमकां मेळटा कशे तरेन आमी दुसऱ्यांक बक्षूंक फावो. आनी आयचो नोवेलाचो विशय आमकां हें सांगता, मारयेन बोगसणेचें जिवीत जियेली. आनी मारी आमकांय म्हणटा जण एकल्याक आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक जायते पावट जावं आमचो शेजारी, जावं दुसरे मनशां आमच्यो खबरो करतात, जावं दुसरे मनशां आमकां दुखयतात, जायते पावट आमचे बोगलांटां घालतात, जायते आमचे वयर जायते उलयतात आसतलीं, पूण जायतें घडटा. पूण निमाणें जेजू आयज आमकां म्हणटा बक्षूंक फावो. हांवें म्हज्या पेल्याक हांवें बक्षिलां काय. आमी पळयता सायबाच्या जिवितांत, येशूच्या जिवितांत कितलें दूख तिच्या जिवितांत आयलां आसतलें. सायबाच्या जिवितांत पयले तर सोटी दूख सुरू जालें तें निमाणें मरो पर्यंत, तिचो पूत मरो पर्यंत तिच्या जिवितांत दूख आसलें. पूण ह्या दुखांक सायबाय सदांच बोगसणेचें जिवीत ती जियेली. आमी पळयता जेजूचेर नदर मारल्यार कितलें जेजून मनशाच्या जिवितांत केलें, जिद्यांच्या जिवितांत. जेजून तांच्या जिवितांत मिलाग्रियो केल्यो, जेजून तांच्या जिवितांत बरेपण हाडलें. असल्यो जायत्यो वस्तू आमी पवित्र पुस्तक आमी पळयता. पूण निमाणें जेजूक मरण फावो जालें खुर्सार. दुसरी आवय जाल्यार किंटली आसली, शिराब सोडटली आसली, कितलीं उतरां उलयतली आसली, आनी कितें ना कितें जायतें ही उतरां मारतली आसली दुसरी आवय. पूण सायबीण माय सदांच मनशाक बोगसणें दिताली, सदांच बोगसणेचें जिवीत जी जियेली. पूण पवित्र सभेक आमकां एक नमुनो सायबाय दुसऱ्यांक कशे तरेन बोगसूंक फावो. तर आयज म्हाज्या बाबडेंतो, जेन्ना आमी ह्या नोवेनांत आमी भाग घेता आसतना निमाणें नोवेनाक, आनी आयचो विशय बोगसणे वयर, आमी म्हाज्या बाबडेंतो सायबाचेर नदर मारून आमच्या जिवितांत जायत पावट आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक ना. We might have forgiven but not forgotten. हांवें बोगसील आसतलो पूण म्हज्या काळजांत दुसऱ्याक बोगसूं ना. पूण जेन्ना म्हाज्या बाबडेंतो हांव म्हज्या काळजांत जेन्ना हांव बोगसणें दितां, म्हज्या जिवितांत एक तरेन शांती फावो जाता. दुसरेंच एक जिवितांत म्हाका दुसरें फावो जाता. बोगसणे वयले म्हाज्या बाबडेंतो जायतें बरेंपण येता. ते पासो जेजू सदांच म्हणटा दुसऱ्यांक बोगसूय. जायतें दूख मनीस दिता, काळजांत दुखयता, जायतें दूख फावो जाता जायत्या मनशाच्या कुटुंबांत.
पूण निमाणें जेन्ना एक मनीस भोगसयता आनी विसरता सुकलेंच बरें सुरू जाता. पूण जेन्ना हांव भोगशिना आनी म्हज्या काळजांत हांव राग धरून दवरता जायतीं दुयेंसां सुरू जातात. म्हजें जिवीत दुसरे तरेन जाता. पूण आयचो विशय काय बरो जेजू सायबाय आमकां म्हणटा दुसऱ्यांक भोगसूया. तर आमी आमच्या जिवितांत हो नियाळ करता आसतना आमी आमच्या लागीं विचारया हांवें दुसऱ्यांक भोगसलाय काय. तो सायबाचेर नदर मारून तिचे गूण आमच्या जिवितांत घेवं कितलें आमी दुखोल जाल्यार दुसऱ्यांक भोगसूंक सायबाचो जिजूचो आदार आमी मागूया. दना तोयरेच्या वेळार गायन करुया C14 पेज 34. देणी आमची पेटो घाटा आमची काळजां तातूंत गावता आमची मनां तुकोर पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. तोवा उंडो आंतरार हाडटा ताकाचो रोस समोर पिता आमचे सुख दूख सोर्बे ठेयता मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या बाबडेंतो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वपुत्रा देवबापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवा मळीतान चोरून घेतना तुजें आंकवाळपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारूंक तो पवित्र कर आनी अशें आमची भेटोणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुरेस्पर तुमचें सव्य आसूं तुमचे सगळे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयन वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास सुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपुत्रान सासणाच्या देवा सोळकराय सोळताय आमी तुका दिनवास सूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मरे आमी नमन करतना एका तड्यान तुका वाकांता तुका वोण दिता तुजी किर्ती परगोता. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाशने संस्थांत पाकयलोय. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उदेची देवदूत आनी सर्गीचो सोर दरबार तुजी तो मोहिमा वाकांता ताचे सगळ्यांत आमचे ताळे मेळूं आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार व्हडल्या तुज्या वैभवान सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सर्गी तुका सोय सोय. बाबा क्रॉस पवित्र सगळ्या पवित्रांची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोसून सत्संग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वाचो समोर वशी.
ते सुरेशन सदोस्ट्रें काल्स घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयातले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवें सासणी कळेचण गॉड पातकांचे भक्तळे मेशाक तुमचे बसोद आनी समेस मुनचे बसोद तें बरोतलें हे म्हज्या उगडासा करात भारताचो गोड परगटुया सोम्या जेजू आमी हो उडो खाताव आनी हे काशितले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटाव बाबा जेजूच्या मरणाचो पुनर्शरणपाचो आमी भक्ती म्हणून सोदताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काळ सुखात समोर पिताव तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुडारो गोश वतल्या मा समेसां पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्प्रा आखे प्रितीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो अगडास कर फ्रांस आमच्या बागीन बापा फिलिप्रामच्या गोडे बापा आनी सगळी आदली वर्गारोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्माचो वस्त्र मेल्ल्यान ते आमच्या बाबड्यांची कावलत कर तांकां ते श्रुती मेल्ल्यान समेस्तां तुजें पजरत मुखार पडून फाव कर आमा समेस्तांची दया करूं मागता हांव कमरेदाश संगाती तिची बदी बागेवन सुसी बागेवन दोरमृत बागेवन सुसेवास बागेवन विन्सन पलोटी आनी सोड काळ तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासच्या सुखान आमकां वांटली त्या सांगता तुजी मामागांव आमकां फाव कर चेस कुस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेसांता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपुत्रा बापा सर्व तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजू आमकां मागणे शिकले एकाच सद्या मागणे आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय सामका येवं तुजी गोशी स्वागत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राय जाय आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मुक्तां तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वा सर्व वायटांतली आमकां निवार दयकण्या जिवितान सोस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंड्रा जेज क्रिस्ताचें आमी बरोवंक फेकता थंय आमकां जिवदा ककलतीन सर्व पदांतले स्टोय आनी सोराकारांतली पाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सगळ्यांचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी गुश्रभ तुका शांती दी आनी सुतीक एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी आजूच चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुमेची शांती सुराका तुमचें सव्यां सूंग तुमचे सगळ्या एकामेका मोगान शांती दिवया देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी ही देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटा ती चिडेच्या जेवणापलें ती सुकल्या आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे करून म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरां म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेळार गायन करूया D47 पेज 75 Jesus,
प्रार्थया करवळ्या बापा भाग्यो तांकवा मरेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सगळीच्या जेवणांत दादोशी केलाय देखून आमी संतोष बळी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता त्या कोळमारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सर्वंड्राची भोगतीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी ह्या मागता तुजे पुता जेदुचे नांवीन आमेन. सर्वेस्व तुमचें सोवें आसूं तुमचे सगळ्या आनी सर्वपदरा देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचूया शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. शेवटाक गायन करूया T48 पेज 224.